आमी ताच्या मोगार पडोवंक जाय. इतली जाणां तुमी बसून आसात न्ही की मोगार पडोवन काजळ जाली आसात की तुमचे मदीं आसात, खंडी जावं आसतली. मोगार पडोवन काजळ जाली. मोगार पडचें म्हळ्यार कितें? गजेदुतें बोमोगाळ बाबो भयणीनो, तुमकां फ्रेंड्स आसात गी? फ्रेंड्स आसात न्ही गे, जायते फ्रेंड्स जातात. आमी इश्टागात कशें आमी जोडटा, फ्रेंडशीप कशें करता? एका बेटेन एका उलोवन फ्रेंड्स जातात गी? खंडी जावं ना. एका बेटेन एका उलोवन फ्रेंड्स जायनात. आमी परत आनी परत मेळोवंक जाय, परत आनी परत उलोवंक जाय, आमची साळावळ सोडोवंक जाय, तो कॉन्फिडन्स दवरता की म्हणून समजूंक जाय. आनी उपरांत कॅज्युअल फ्रेंडशीप आशिल्लें क्लोज फ्रेंडशीप जाता. जाय तो वेळ घेता, जावंक पुरो म्हयने, जावंक पुरो एक वर्स. एक भुरगें जल्मलेंच उलयता गी? ना. एक भुरगें जल्मलेंच जेवता गी? ना. जल्मलेंच डॉक्टर इंजिनियर जाता गी? ना. हंता हंतांनी जावचें जावन आसा. आज आमी नियाळसो विशय होच, प्रोग्रेसिव्ह रेवलेशन ऑफ गॉड. देव आमकां एकच दिसांनी उगडापे करना. हंता हंतांनी स्टेप बाय स्टेप देव ताकाच आमकां उगडापे करता. देवान कशें ताकाच उगडापें केलें? पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता. अब्राहमाक देवान सोल्ल्या मुखांत देव दिश्टी पडलो. सोल्ल्या मुखांत देव अब्राहमा लागीं उलयलो. मोईजे लागीं जळत्या उज्या रुपार देव उलयलो. त्या सिनाय पर्वताचेर जगल्या मुखांत्र, गोडगड्या मुखांत्र, मोडा मुखांत्र देव मोईजे लागीं उलयलो. मोईजेक दिश्टीक पडलो. एलिया प्रवादीक त्या ल्हान आवाजा मुखांत्र, इन द श्रिलनेस ऑफ सायलन्स देव दिश्टीक पडटा. आनी उपरांत देव लोकां लागीं प्रवाद्या मुखांत्र उलयलो. म्हणजे पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देव खुनांनी, निशाना मुखांत्र, मध्यस्थे मुखांत्र देव लोकां लागीं उलयता. लोकांक देव दिश्टीक पडोवंक ना. देव एक मिस्टेरस जावन उरलो. आनी हाका म्हणटा आमी प्रोग्रेसिव्ह रेवलेशन. पूण नव्या सोल्ल्यांत एक कितेंगी असामान्य घडटा, समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. देव मनीस जाता. आनी हेंच आमी हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 1 आमी वाचता. आदी म्हाका देव साबार तरेन प्रवाद्या मुखांत्र उलयलो, पूण ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या पुता मुखांत्र तो आमचे लागीं उलयला. आनी देव भरपूर दुसऱ्या महावातिकनाचें संविधान तेशें म्हणटा, जीजस इज द फुलनेस ऑफ गॉड्स रेवलेशन. इज नॉट ए सायन. जेजू निशाणी न्ही. जीजस इज गॉड रिवील्ड. म्हणजे जेजू देवाचें उगडापण जावन आसा. आनी सर्व उगडापण जेजू थंय संपूर्ण जाता. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत देवाचें पुर्तें उगडापण जावचें आमी मेल्ल्या नंतरच. आनी हांवें सांगतरच म्हणटा, जर तुका देवाक रूप पळोवंक जाय तर तूं मरोवंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड यू हॅव टू डाय. देखून आमी पुर्तेपणी देवाचें आमकां उगडापण जावचें आमी मेल्ल्या नंतरच. पूण ह्याच संवसारांत 75% मुक्काल पर्सेंट देव ताकाच उगडापे करता. हाचे पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, पावला विशीं आमी आयकलें. उर्बेवंत जुदेवसो जावन आसलो, देवा विशीं कळीत आसुल्लो व्यक्ती, पूण नीज देवाची वळख नासलेलो व्यक्ती तो जावन आसलो. आनी कशें देव हंता हंतांनी पावलाक उगडापें करता. तो कुड्डो जाता. देवाचो ताळो तो आयकता. अनानिया निर्देशन ताका दिता. देव ताका आपले मिसांव कितें उगडापें करता. आनी आपणाक कसो तो उगडापें करता. हंता हंतांनी देव उगडापें करता. आयच्या सुवार्थेंत त्या सामार्याच्या स्त्रियेक जेजू उगडापें करता. एक सादो व्यक्ती जावन जेजू थंय गेलो. त्या सामार्याच्या स्त्रियेक जेजू एक सादो व्यक्ती जावन आसलो, पूण उपरांत प्रवादी जालो. आनी क्रमेण जेजू एक मेसिया जालो.
जेजू पयल्यान सांगता आसले हांव देवाचो पूत म्हणून ना, जेजून फकत विचारले गिव मी अ ड्रिंक, हांव ताणेलां. साद्या रितीनी जेजू ताकाच उगडापे करता. तर जेजू आमकां उगडापे करना गे. खंडी जावन जेजू आमकां उगडापे करता. कोणाक तो उगडापे करता? हे सवाल तुमच्या मुखार. कोणाक तो ताकाच उगडापे करता? कोण ताजो मोग करता ताका तो उगडापे करता. आमी कितें करूंक जाय? लेट अस फॉल इन लव विथ जीजस. आमी ताच्या मोगार पडोवंक जाय. इतलीं जाणां तुमी बसून आसात न्ही गी, मोगार पडोवन काजळ जालीं आसात की तुमचे मदीं आसात, खंडी जावं आसतलीं. मोगार पडोवन काजळ जालीं. मोगार पडचें म्हळ्यार कितें? एका व्यक्तीक वेळ दिवचो, त्या व्यक्ती सांगात करचुनचो. जर आमी मागणें वरेसांव बऱ्या जिविता मुखांत्र चड आनी चड वेळ जेजूक आमी दिता, ताच्या मोगार आमी पडटा, हांता हांतानी जेजू तो ताकाच उगडापे करता. आनी जर एक पटी आमी जेजूच्या मोगार पडटा तर ते उपरांत ब्रेकअप्स ना. आमच्या चलता संबंधांत मोगार पडल्यांत ब्रेकअप्स जायते जातात. पूण हांगासर जेजूच्या मोगार आमी पडटा ते ब्रेकअप्स ना. ब्रेकअप जावन जेजू सोडिना, पूण ते हिक्कप्स आसतले. हिक्कप्स आसतले म्हणजे जेजू परिक्षा करतलो. ताकाच आमी तसो मोग करता मागीर परत आनी परत परिक्षा करतलो. पेद्रूक जेजू विचारलें न्ही गे, पेद्रू तूं म्हजो मोग करता गे. परिक्षा जेजून केली पेद्रूची. अशें जेजू आनी हाका म्हणटा आमी प्युरिफिकेशन. आमी आमकांच नितळ करचें आनी जेजू हाका सोड दिता. आमी नितळ करचें आमकां सोड दिता. हिकप्स येतात. पूण एक पटी आमी जेजूच्या मोगार पडटा तर मोगाळ भोंवना बिनो जायतीं कुणां निशाणी जेजू आमकां दिता. आनी ते जावन आमी म्हणटा स्टिग्माटा. कोण जेजूच्या मोगार इतले पडटात स्टिग्माटा म्हणजे जेजूचे 5 गाय आपणाचें करून घेवचें तें देणें. स्टिग्माटा हें देणें ताका फावो जाता. एक्स्टेसी देवाच्या एक तरान इतलें मग्न जावन आसता आसतना तात्कालीक जावन पंचेंद्रियांचें परिज्ञान आसतना रावचें. तो मागण्यार आसतना तो थोडे फावटी आमी मुवीन ताणें पळयलें पुरो थोडे रिलिजियस मुवी पळयता आसतना मागण्यार आसतना ताका वयर उबारलें आसा. ताका कितें करता आमकां कळना. एक्स्टेसी बाय लोकेशन. देवाचो ताळो ताका आयकता तें कितें म्हूण तो समजून घेता. एक्स्टेसी लोकुशन्स म्हणटा आमी ताका. आनी म्हणटा आमी बाय लोकेशन द्विस्थान म्हणचें आमी. एकच कडेन तो हांगाय आसता आनी एका कडेन आसता. हें देणें जेजू ताज्या मोगार कोण पडटा ताका फावो करता. पूण म्हाका भावना आनी भयणीनो, आमी मोगार पडच्या पयलें कितें गी एक इम्पॉर्टंट आमचें तें आसूंक जाय. आनी तें जावन डिझायर. नॉट अबाउट परफेक्शन. आशा. एकारेचें बोगाप तें आशा. आमी इतलें आमकां इतली पुरो आशा आसा. पूण लेट दीस डिझायर बी अ प्रायोरिटी. ही आशा आमचे प्रायोरिटी. कित्याक जेजूच्या मोगार पडचें. ती सामारिकेची स्त्री आशेली ताणेली खंयच्या उदकाक? सामान्य उदकाक न्ही, जीव दिवच्या उदकाक ती आशेली. देखून ती म्हणाली हें उदक म्हाका फावो कर, म्हाकाय दी. आशेली. जर आमचे तें ती आशा आसा खंडी जावन जेजूच्या मोगार आमी पडटले. देखून कुर्साचो सांजू हांव म्हणटा द सोल दॅट डिझायर्स गॉड वील बी लेड बाय गॉड. तो आत्मो देवाक ताणे येता, तो देवा थंय एक जाता आनी देवूच चलयतलो. आमी बागी मोगाळ भावना न्हू. कित्याक जेजूक येवकरीसाच्या बलिदान आमी सेवता न्ही. आमी बागी तर आमच्या काळजांत ताका रावोंक आमी सोडया. ताच्या मोगार आमी मोडया आनी तसो आमकां ताकाच हांता हांतांनी उगडापे करतलो. ताका जाय आसची कृपा आनी ससाय ह्या मिसाच्या बलिदानाला मागया. आमेन.